दारगड महामार्गाकडेची डोंगराची पालसण कोसळिल्ल्याचे कारण दुसरे तिसरे कांयच नासून भाजपाच्या खाशेल्या कंत्राटदाराच्या बेजबाबदारपणाक फाटी घालप हेच आसा अशी खरी टिका काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केल्या। या बेजबाबदारपणान जायत्या लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जावं येता, देखून सरकारान आनी खासा करून भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हाची दखल घेवची आनी कापासतात आसत जाल्यार या कंत्राटदाराचेर कारवाय करची अशी मागणी पाटकारान केल्या। हो आता नॅशनल हायवे हाची तुम्ही परिस्थिती पळया, हाका ड्रेनेज म्हणटा ती ना, हाका ह्या सायडीन ड्रेनेज दिसना, त्या सायडीन ड्रेनेज दिसना, ते उदक पावसाचे वचपाचे खंयच्यान। दुसरें आनी एक हेल्थ मिनिस्टराच्या नदरेक हाडटा, तुम्ही जर आज एक कोणी साधारण गोंयकार एक बारीकशे झाड मारत जाल्यार ताजेर तुम्ही कंप्लेन करता, ताका त्रास करता, मातसो कॅमेरा त्या सायडीन घुंवडात आनी ते झाड पळयात कशें काडून ताणी उडयला ते। ही बेशिस्तपणान हे इलिगली हे कामां करतात। हांगा कोण विचारपी ना जाला, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक ह्या सरकाराकडे कापासदार ना ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपाची। PWD मिनिस्टरान येवचे, सीएमान हातून दखल घालची आणि हो जो खर्च तो सगळो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान वसूल करचो।